बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमेजता कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, सद्या काळाचो 28 आयतार आमकां हे मीस पेटोवचे बाग देवान दिला. कितले कडेन इगर्जो ओपन जावनात, पूण आमी आज हे मीस सांगाता मेळून भेटोवचे बाग देवान दिल्ल्या अर्गां दिता. आनी हाचो फळ सक्कल आमच्या लोकांक, आमच्या फिरकजीच्या सर लोकांक, आमचे वीक्षण करच्या हे टीव्हीर, मोबायलाचेर, युट्यूबाचेर आनी हेर वीक्षण सर लोकांक संपूर्ण हे मिसाचो फळ लाभोवन दी. तांकांय सत कितें मागतात तें लाभोवन दिवन मागया आमी. आयच्या दिसा आमकां सकाळांक देवान एका जेवणाक आपयल्लें. आयच्या लितुर्जी नियाळ करतले हांव. वर्तें जेवण तें ससनाक एक दीस सारकी जेवंक आसा. पूण आतां आमी ह्या संवसारांत हें जेवण हांगासर जेजू सांगाता तें जेवण आसल्यार त्या जेवणांत सब्बोदना भागीदार जातले हांव. त्या जेवणां भागीदार जावंक आमकां हांगासर हे जेजू सांगाता ह्या जेवणां भागीदार जावचे एक उपकार फावो जाला. मात न्ही आमी हें जेवल्ल्या वरवीं थंय तें जेवंक सादी जातलें. ह्या जेवणांत त्या जेवणां भागीदार जावंक आमकां एक घटाय मेळटली, पोशण मेळटलें आनी वाट कळटली. मोगाच्या भावा भयणीनो, पूण खंयच्या जेवणाक येता नेसाण जायचें. आमी खंयी आमच्या जेवणाक फंक्शन आपयल्या वेळार नितळ बरें सोबीत कडक किस्ती मारली नेसाण न्हेसून येता न्ही. आज ह्या मिसाक येतानाय बरें बरें नेसाण घालून येवन आयले हांव. पूण हाचे वरी वर्तें अत्मीय नेसाण, शेगुणांचें नेसाण, पूण आमचे थंय अवगुणू खंडीत जावन आसात. आमी ते अवगुणू वळखून घेवन नितळ मनान नितळ काळजान हे मीस पेटोवंक आयते जावया. हांव पातकी सोरबयदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंतान संकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदा देव आमचे काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्याची विता पावो. आमेन. सोम्या काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर, क्रिस्त काकुळटकर, क्रिस्त काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर. महिमा 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 देवाक, भुसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्वपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता,
देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटा पावोवंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दळबारांचो सर्वेस्पोर सियोन पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मांसांचें आनी पोरन्या दाकासोऱ्यांचें जेवण, साराच्या आनी सर्बेच्या मांसाचें, गाळून काडलेल्या पोरन्या दाकासोऱ्यांचें. ह्या पर्वतार सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरून तो काडून उडयतलो. तो सासणाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पोर देव हर एक मुखा वयलीं दुकां पुसून काडतलो. तो आपले परजेक कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पोर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया हो आमचो देव, तो आमचें सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पोर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमचें सोडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश भरीत जावया, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. सर्वेस्पोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सर्वेस्पोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सर्वेस्पोर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पोराचे आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलता, तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचोना. कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. तुजो दांडो आनी बेतासात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पोराचे
घरी सदांकाळ आमची येतलो. गडद जेवण म्हज्या दुस्मना हुजी तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथेन तूं मागताय, म्हजी खोप भरून उमटता. सर्वेस्पोराचे घरी सदांकाळ आमची येतलो. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवय आसतली. आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सर्वेस्पराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सर्वेस्पराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सा पावलान पिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, दुर्बळगायेन जियोंकू हांव जाणा, ग्रेस्तगायेन जियोंकी हांव जाणा. सगळ्या आनी स परिस्थितींनी दादोशी जेवंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितले आसून जियोवचें वा अडचणेन जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बळ दितल्या सवय संगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टान वांटेली जावंक तुमी फुडें सरल्यात हें तुमचें थंय आसा तें बरें मन दाखयता. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसले दाराळ संपते वरवीं म्हजो देव तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. त्यावेळी जेजू परत्यान लोकां लागीं वापारींनी उलयलो. सर्गीचें राज अशें म्हणयेत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां वोवडीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पूण ते येवंक आयकले नान. जेवण आपयल्या जशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाड्या आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत. सक्कळी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडीक गेलो,
हेरांनी साकरां धरले आनी तांचे विकलाप करून तांकां जीवशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडून त्या कुणीकारांचो ताणें संवार केलो आनी तांचें शार बसपून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जवान तयार आसा. वरा जवान तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वचा तुमी राज रस्त्यान आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटां वाटांनी गेले आनी मेळिल्ल्या समेस्तांक बऱ्यांकी कोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यां पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोण न्हेसनांतल्या एकल्याक तांणी देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तो रायान साकरां सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातले रडणे आनी दांत किरलो न्ही, कित्याक आपयले सबार आसात पूण विचून काडले थोडेच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आपयल्ले सबार आसात पूण विचून काडले थोडेच. आमकां दिसपट्ट्या जिवनांत जेवणान गेलो अणभव सगळ्यांक. जेवणा आपयल्या थोड्यां भारी संतोश, आपोवन जाल्यार बेजार. आतां ह्या कोविडाच्या वेळार 50 जाणां मात या 100 जाणां मात येवंक अवकाश दिला आनी लग्न करतल्या पार्टीकी संतोश 60 जाणां आपोवन वचाचें म्हणना एक नीब कशेंय मेळटा. इल्ले जाणां आपयचे न्ही गे, कालें करचें अंकल म्हणून. पूण आपयल्ल्यांक येवंक संतोश. लग्नाक आयिल्ले मात सगळ्या व्हड तरांचे आसतात. जेवणाक आयिल्ल्यांक पुरपुरोंक आसचें चड. बरें जालें म्हूण सांगचें ते बारी मेजून दवरयेत. कालेंगी साड्या वयर काडलें सारकें ना, कालेंगी साडो न्हेसयल्लें सारकें जावना, कालेंगी भांगार कालें खंय गेल्लें गे बा, परजळत ना बा. कालें जेवणांत कालें 2 भागां, पोर आमी गेल्ले 4 भागां आसले. तातूंत एखान मीठ चड अशें पुरा आमकां न्ही बाई मस्त आसता सांगूंक. थोडे जेवणाक तियानात, थोडे आयिल्ले असले उसांट उलोवन येतात. असलो एकलो आसलो विज्ञानी, तो विकासवादा दिल्लो डार्विन. तो विज्ञानी जाल्ल्यान ताका आपयताले एक मर्यादे खातीर म्हणून. पूण वो असल्या टिका करतल्या पैकी एकलो. खंयच्या कार्याक गेल्यार ताका सुरू आखेर म्हणसर टिकत करून रावंक जाय. तें समाना, हें समाना, एमची समाना, मायका समाना, ते लायट समाना, लायटी समाना, कलर समाना, कितलें उलोवन बायलेचे कान केप्पे जाले. तिका संवय जाल्ली. ताका तिकी त्या दिसा घुसपडी जाली. त्या दिसा थंयसर मायकी सारकें नातिल्लें, करंटी गेलो, जनरेटर घालचें पडलें, परतून आयलो, तशेंच जालें. तशेंच थंयसर जेवण वाडटाना इल्लो लेट जालो. आयटम इल्ले थोडे तिकेसे उण नातिल्ले आनी बरें रूच जावन नातले आनी अशें पुरो. हाका जाय तितलें सारें मेळ्ळें सांगूंक. अखेरीक त्या माटवाचो धनी येवन बायले लागीं म्हणालो, धन्या लागीं सांग सॉरी म्हणून. मस्त बेजार जालें कोण ना ताका, आज मस्त सुखी जाल्यो. बायल म्हणूंक लागली, कांय तुवें सॉरी म्हणाचें म्हणना. कित्याक ताका आलें बरें आसलें संतोश, जाय तितलें उलोवंक मेळ्ळें ताका. आज ओडलतना हांवें आयकलां गम्मात. ताका तें आल्यार तो संतोश. तो जाल्यार मनीस आसता थोडे दया ती पातो सोदचें.
पूण सडावत जावन आमकां जेवणाक आपयल्या संतोश. आनी बऱ्या मनाचे मनीस बरें जालें म्हूण सांगून वेता. एक उत्तेजन उतार दिता ते घरच्यांक एक संतोश करता. कांय सूख जाल्ली ती तांणी काय सूख जाली म्हणून तुमी कांय बी बेजार करनात का बा. थोडे घडे कितल्यो जातात हे एक काल जालें भियेनाकात तुमी बरें जालें अशें धैर्य दिवन येतात. अरे धैर्य दिवचें मनीस आमकां जाय. पूण आयचो उद्देश तो न्ही. आयचो उद्देश जेवणाक आमकां आपयलां तो उद्देश. जेवणाक जेवण हांगासर कित्याक करता आमी जेवणाक गेल्यार ते फेलोशीप सांगातपण येता, संतोश येता, एन्जॉयमेंट. पूण आमची थोडीं काजारां घुसपडी गोंदळी जातात, झगड्यांची झुजाताळां जातात. पूण आज हें जेवण हें देवाच्या राजाचें जेवण. आमी सर्गीच्या राजान एक दीस जेवंक आसच्या जेवणाचो उपकार ताचे विशयान जेजू विवार शिता. हे जेवण देवाचें राजत्व म्हूण येत सोडवून जर आयिल्ल्या वेळा असलें जेवण जेवंक आमकां आसा. देवाच्या राजाक आनी ह्या पुताक लागीं सरोंक ह्या आपोवणें जायत्यांक दिल्लें आसा. पयलें जुदेव लोकांक उपरांत हेरांक ह्या आपोवणें. लग्नाची नेसान म्हळ्यार राज्याक उपकारतात आसले शेगून त्या आमी पांगून ह्या जेवणान बसोंक आसा. राय म्हळ्यार देव, पूत म्हळ्यार जेजू, लग्नाचें होरा जेवण म्हळ्यार देवाचें राज. आनी थंयसर आमी सांगाता मेळोन तो संतोश भोगचें जेवण. जुदेव संस्कारांत हें देवड जेवण ते पुताच्या लग्नाच्या मानाक करताले. लग्नाच्या जेवणाची सर जुदेवांक सोडून रायिल्ल्या वेळार ताणें दिवच्या जेवणाची सर देवान आपयल्ले आनी फावो आसचे ह्या संभ्रमी जेवणा भागीदार जातात. पोरण्या सल्ल्यांत प्रवादी ह्या विशीं उल्लेख करताले आनी बरोबर शान आसले. इजाया प्रवादी ताच्या आवस्वर आयच्या दिसा आमी आयकलें. आवस्वर आमी आयकलें वाचा आवस्वर 25 थंयसर सोवी वळ म्हणटा सोरेस पोर ह्या पर्वताचेर सगळ्या पोरसांक एक व्हड जेवण करतलो, व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मांसाचें आनी पोरण्या दाखा सोऱ्याचें जेवण. सर्बेचें मांस आनी पोरनो दाखा सोरो म्हणल्यार जुदेवांक भारी संतोश, भारी संतोश. तो जाल्यार जेवण तो आयिल्ल्या वेळार करतलो. पळया हें जेवण ह्या जेवणाक विशयांत जोयल प्रवादी म्हणटा आपल्या आवस्वर 2:26 वळ. तूप आनी दाळीण बरोवन आसतली. तूप आनी मात न्ही. खंयसर आमी भात बडयता कवडेच्या भितर बरोवन कवडी म्हणसर बरोवन भायर येतली दाणी, तितली दाणी. आनी व्हडल्या व्हडल्या ब्यारांनी आनी बाणांनी नवो वायन थंयसर बरोवन ओमतो तसलो आसतलो. तुमचें पोट बरोवन उरता सर जेवण आसतलें. आनी तुमी सुरेश तुमच्या देवाचें नांव हर्शीत येल्यात म्हणटा. थंयलें जेवण जेवंक म्हणून सुदेवांक भारी आशा ह्या जेवणाक हांवें आसा जाय म्हणून सोडून धार येता न्ही त्या जेवणांत आमकां भागीदार जायचेत म्हणून. उगडापण ग्रंथांत आवस्वर 3:20 वळ थंयसर जेजू म्हणटा आपले हांव दारार राखून आसा बडयता. कोण म्हाका आयकता आनी उक्तें करता हांव ताच्या घरा भितर येतलो, ताच्या सांगाता बसतलो आनी ताच्या सांगाता जेवण करतलो. म्हळ्यार कोण सोडवणदाराक ताचे ते स्विकार करता ताका सोडवणदार सांगाता जेवण करचें भाग मेळटलें. ह्या पुरबाय प्रवादा संगी इस्रायल लोक तसल्या जेवणा राखतालो. जायतीं शेतामानां ह्या सोडवणदारा जेवणाक ते तयार रावले. पूण त्या दाळा खरो सोडवणदार आयलो त्या दाळा ताची वळख तांणी धरली ना. त्या दाळा ताणें जेवणाक आपयलें तांणी आपोवणें तिरस्कार केलें. कित्याक त्या आपोवण्यांत
एक शर्त आसलें. तांणी त्या आपोवण्याक मर्याद आनी प्रशस्ता दी जी आसली आनी थोडो त्याग नितळ नेसान हें सक्कड गरज आसलें. एकलो शेताक गेलो, एकलो भाटाक गेलो, एकलो जोताक गेलो आनी एकलो सन्मान काजाराचे सन्मान जेवणाक गेलो. आनी कितें ह्या जेवणाक मर्याद ना जाली ह्या आपोवण्याक. आपयले आयले तेन्नान हर एकल्या तांचे अजेंडा, तांचे प्रायवेट अजेंडा. म्हाका सामा आपोवंक ना, म्हाका पुताक धाडलो आनी कितें आमचें आसता न्ही मस्त नियम. म्हाका वॉट्सॅपार धाडलां, म्हाका पोस्टार धाडलां, म्हाका कामागारार धाडलां. आयले तेन्नात पावना, तांकां भोगोंक ना, हेरांक मोगूच ना, वेळ ना, मान ना. म्हजें जेवण तयार जालां म्हूण सांगलां, पूण हांगासर आयले आतां ते वसा सगळ्यांक आपोवन हाडा, सगळ्यांक आपोवन हाड सांगलें. आंतल्यांक पांगळ्यांक तोंट्यांक दुरपळ्यांक सगळ्यांक हाडलें. कितें इतलें जेवण रांदलां रायान पुताच्या लग्नाक. उपरांत सांगाताक तांणी आपलो नेसाण बदली जाय. तें सक्कड देवाक गोत्ता आसलें. नेसाण नासतना तेन्ना आतां हे काजारांक पळय आमी काजराक थीम हे कल्लार, थोडे तांबड्यांत पुरा, थोडे हळडुवे मंजल हळडुव्यांत पुरा आनी थोडे नीलित्त पुरा हे कल्लार खंय कोणगे रेंजार सांगतात आनी घालचे. जुदेवांनी विंगड विंगड युरोपान जाल्यार मोर्नाक सगळे काळेंत घालतात, तशें पुरा एक ड्रेस कोड आलो. हांगासरी लग्नाक येताना तांकां ड्रेस मेळटाले, भाड्याक मेळटालें. एकलो दुरपळो वय जाल्यार रायस या धनीस आपयलो धनीस ताका ते भाड्याक हाडूंक पयशे दितालो. पूण इतले पुरा संदर्भ आसोनी, इतली सक्कड वेवस्था आसोनी ही आपयले म्हूण धांवून आयल्यात, आपयले म्हूण धांवून आयल्यात. आतां कितें करतले? तांणी लग्नाचे वस्तूर घालूंक ना. देखून तांचे तें ग्रॉस नॅग्लिजन्स म्हणटा आमी, संपूर्ण कॅरलेस, कशेंय जाता कितेंय जाता म्हणून आसचें. हांव क्रिस्तांवणें कशेंय जाता कितेंय जाता, कशें जिवान जियेल्यार जालें अशेंय जाता. खंयच्यो संवय धरल्यार जालो, कशें उलयल्यार जालें, कसो राग दवरल्यार जालो, कशें सांगात मेळना जाल्यार जालें, कितलो गलाटो केल्यार जालो, कशेंय जाता हांव किरिस्तांव. असली परिस्थिती आयची. हांगा कशें त्या माटवान हे नेसान सारकें नातल्लें ना बाबा मनशां भायर गेलें, मात्रेन तांकां येजमान्यान शिक्षा दिली. ताणें इतलें इन्सल्ट केलें, तांकां हाडलां तुमी पाप म्हणूंक बरो, पूण ते जाणा आसले ह्या जेवणाक येतना वस्तू घालूंकूच आसा म्हणून तांच्या आळसायेन ताच्या कॅरलेसपणान तांणी तें घालूंक ना, तांकां शिक्षा मेळ्ळी. आमकां सगळ्यांक ह्या जेवणाक आमच्या पवित्र स्नानांत आपोवणें मेळ्ळां. हें जरार आपोवणें, पूण खासकेन तें स्विकार करचें तें एक चॅलेंज, एक पांतावण. हर एकल्यान म्हाका सोमयान आपयलां म्हणून स्विकार करी जाय. म्हाका पवित्र स्नान मेळ्ळां देखून सर्गा टिकेट मेळ्ळ्या, नो, कोणाय की निगंट ना. कशें ते जू बाप्तिस्तान थंयसर त्या वेळार जू देवान सांगलें तुमी आमची आब्राहाची भुरगीं म्हणून वटपण बगिनाकात, कोच्ची नाकात. देवा जाय जाल्यार पात्रान धांवन भुरगीं उपजासें करतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां एक हें देण, एक भाग पवित्र स्नानान आमकां मेळ्ळां. क्रिस्तांव जावचें, किरिस्तांवणी क्रिस्तांव, खरो क्रिस्तांव जावन आनी हे सोमयाच्या जेवणान भागीदार जावचें. ते भाग ह्या संवसारांत ह्या येवकारीच्या जेवणान भागीदार जावं मेळ्ळें. आपल्या सगळीं सदांच जेजू सांगाता संतोष भाई जेवणान आमकां बीन आंज बडे सांत भक्त सर मालगडी सगळ्यांक सांगाता संतोशान तें जेवण जेवचें भाग. कितले प्रवादी आशिल्ले, कितले जाण जुदेव आशिल्ले, तें भाग आमकां आतां फावो जालां. हर एक येता मिसाक हजर जावचें. पळया हांगासर मिसाक हजर जावन हे वांटून घेवचें भाग आमकां मेळ्ळां. पिरगाचे 20 संकटांनी भरती जावन
सेवा दिवचें तें भाग आसा पयस तडकान गेलो आमी त्या जेवणाक वचाचें जाल्यार भागीदार जायचे जाल्यार आमी कितें मीस पेटयता त्या जिवितान जियोंक आसा. मीस एक जिवितान एक न्ही, मीस सगळो हप्तो जियोवच्या खातीर वचोन येयात म्हणा आमकां, वचोन येयात म्हणा. देखून पळया विविध संघटनांनी भरती जावंक आसा, सेवा दिवंक आसा. आतां येवच्या आयतार मिसांव आयतार येता, आमी संघटनांनी विविध तरांनी मिसांव आकुमक करूं म्हणून आमची स्टॉल आनी कितें आतां लोक उणो येवंक जाल्यार विविध रितींनी आमी ते प्रयत्न करता. आनी मिसावाक थोडे म्हणी कालीन जमोवन दिवया म्हणून प्रयत्न करता. पळया आमी पिरगेचेंत विविध वॉलंटियर रावता आमी. पळया आमचें पयलें हांगासर सॅनिटायज करूंक मिसा पयलें मिसा उपरांत सॅनिटायज करूंक आसा. थंयसर आमी कितें तें वखद घालून झाडूंक आसा, पुसूंक आसा. हर एका मिसा पयलें मिसा उपरांत टेम्परेचर काडूंक आसा. आनी कितें तांचीं नांवां बरोवंक आसा, तांची मोबायल नंबरां बरोवंक आसा, ती टेम्परेचर बरोवंक आसा. सगळें कितलें काम वॉलंटियरां आयल्यान मात आमच्या पिरगेचें जाता. बाबा पिरगेजांनी आज वॉलंटियर आयिल्ल्यान मात हे वॉलंटियर आसल्यान जाता. ही एक सेवा. असली सेवा दिवचो मनोभाव आमचे पयस आसा. हे कित्याक करता आमी कांय तांकां कोणायकी पयशे दिना, सांबाळ दिना, भाग दिना. आमी एक दीस सोमया सांगात जेवणा बसोवंक आसा, पूण तातूंय पॉलिटिक्स करतले आसात. केल्लेच करून दीत आसूं तेत ते आसात न्ही, करतात ते न्ही. हांव कितें करतां, म्हाका जेवणाक आपयला, हांव जेवणा बसो कितें करतां. आमच्या खासगी जिवनांत मागणे आनी प्राजीत आनी शिस्ती आसा, ती करूंक आसा. गरजेवंतांक दुर्बळ्यांक ताचे गरजान पावोवंक आसा. हांवें आतां मस्तने आतां एक केलां, कोवीड न्ही, घरा भितर आसचें. सरकारान नियमां दिल्यान 65 आमकां DSA नियमां दिल्यान 65 सकयलीं येवयेत, 10 वर्सां वयलीं येवयेत म्हणून. जाल्यारय आणकी 12 जाणां एक मोर्नाच्या मिसा बरें हजर जावंक पाटींग करतात. मोर्नाच्या मिसाक एक येवन मोर्न पळोवन वचून बरें पाटींग करता. कोरोनाचें मोर्न न्ही, कितलीं मोर्नां जालीं. म्हळ्यार अशें एक हे बँक आल्याक देव आमकां राखता, देव आमकां राखता. आमी कोण भियेचे म्हणून ना, 17 सरकारान करचे. एक पेल्याचे गरजे पावता आमकां 60 रुपये. मार्केटीक मास हाडूंक येता, रांदे काडूंक येताना मेळना, मासले मार्केटीक येताना मेळना, इश्टाच्या घरा वताना मेळना. तें आमकां मोर्नाच्या घरा येताना इगर्जेक येताना पळया कोविडाचें मोर्न जाल्यार दुसरी संगत. पूण हांगा जाल्यार आमकां एक आमी आज एका गरजे पावोवंक गेली सेवा दिवंक, तांच्या घरा रांदा पासा की ना इल्ली पेज दिया, तें आतां आमकां बरें जाता. कोवीड न्ही, आतां कोण उलयनात म्हणून. तरी स्थिती आमची लग्नाक आपोवन दितना पयलें कोणाक आपयचें म्हणजे सांगलां, तांकां आपोवचें सोडून आमी पयलें मानधनाच्या पयलीं आपोवंक येता. न्हीज जावन सोमी कोणाक आपयतो आसलो तळ्यांक एक जेवण आज म्हज्या खासदाराक पण जेवून दीत, तळें भाग तांकां दिवयेत. हें जावन आसा ह्या सोमयेच्या जेवण हजर जावच्याचें एक नशीब, तें आमी करी जाय. आमचे कम्फर्ट झोन म्हणटा आमी, मुजत संवसार, खासगी संवसार हातूंत हांवें भायर येय जाय, वास्तवीक जिणेक येय जाय. कितलो तेंप जालो म्हाज तर आतां म्हणसर आमी आणकी म्हज्याच गुड्या भितर बसचें न्हय. खंयसर गरजेवंत आसात गे, कश्टोंचे आसात गे, पिडेस्त आसात गे, तांकां एक हांवें कितें करयेत असलें चिंतप. म्हणजे संघटना वरी कालें करयेत तसलें चिंतप, पिरगेना कितें करयेत तसलें चिंतप. हें बरें आसल्यार मात्र आमी कितें मीस भेटयता, कितें आमचें आसा सोम्या जेवण आपयन मेळ्ळ्यांक पयसताना तें आमी जियेता. आज ही साक्ष आमी दिवंक आसा. ह्या दिसांनी वाड्या वाड्यान जायते वॉलंटियर आमकां येतात, मस्त वावर करतात, तांकां आमी निज अभिनंदन पाठयता. कितें पूण विस्तार पिरगोज आसात आमच्यो. मस्त सांगो पळयतना तो सांगो उडोन्स शेवट सारको ना जाल्यार कितल्या मापान आमी धांवोंक प्रयत्न केल्यार शेवट आपोवंक आसा. शेवटूच सारको ना. आमकां ल्हान आसतना सांगताले आमकां देवान कित्याक रचलां ह्या संवसारांत, ताका खुशी करूंक, ताची विधेय जावंक, ताची सेवा करूंक, ताका विधेय सेवा करून आमी जियोंक आनी सर्गी ताचो संतोश भोगूंक. सर्गी संतोश भोगूंक म्हणल्यार मस्तो ना उडास ना. आतां खावचें मरचें म्हणल्यार उडास म्हणलें बरें दिसता थोडे फाटी. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो शेवट खंय उडास गेला. विक्टर फ्रँकल म्हणटा, इफ यू हॅव वायट टू लिव
यू वील लिव्ह एनी हाव. तुवें कित्या जियेचें म्हणून वता जाल्यार तूं कसोय जियेताय. आज निराशे पावचें म्हणून ना, भरोश्यान तुवें जियेत. क्रिस्तांवांक क्रिस्तच आपलो जिणेचो शेवट. क्रिस्तच पळया, म्हाका जिवचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हणून सांपावल म्हणनातले. पळया, सांपावल पर्यंत हांवें येदोळूच हो शेवट जोडला म्हूण खंयी सांगना, खंयी सांगना. म्हाका हांव त्या शेवटाक अशें धांवता म्हणटा. आनी हो शेवट आपणाक हातुरायन राखून आसा म्हणलें, तें इनाम आपणाक हातुरायन राखून आसा म्हणलें स्पश्ट करता. आमचें मूख दोना, आमचें पयन मूख दोना. आमी त्या शेवटाक अशें पयन मुंदारूक आसा. फाटलें सोड न्हू, मुखार आसच्या त्या शेवटाक त्या संगतीक गुमान दिवया. फाटलें सोडया, वचोन दी. मुखार त्या शेवटाक अशें पयन करया. आमची धांवणी पवित्र जावं, आमची धांवणी अर्थाभरीत जावं, शेवटाक कुशीन आसूं. ह्या धांवणेंत जेजूक आपणायलो संतोश आनी अनुभव आमकां हर एकल्याक मेळ्ळो. क्रिस्तांव जिवीत एक आपुरबायेचें जेवण. ता साजलें जिवीत आमचें जावं. आमच्या जिवितांत देवाक मेतेर जावं सोडया. आमच्या जिवितांत जेजूक मेतेर जावं सोडया. देवाक आमच्या जिवितांत सडीत जागो आमी दिवंक आसा. देव आमकां बळ दिता म्हणटच ताचे संगी आमी सगळें करूंक शकता म्हणून आज दुसऱ्या वचपान पिलिपान सांबावला पिलिपिकारान बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगलें. पळया, देव आमकां बळ दिता म्हणटच ताचे संगी आमी सगळें करूंक शकता. आमचें बळ देव दिता, हर एक करूंक देव दिता. तो आमकां देव बळ दिता. देखून आमी धैर्यान करया. इतल्या फाटल्या दिसांनी कितल्या जाणां सेवा केल्या आनी पेंटेंत आमी आनी कितें आमगे बियान थोडे भितर वचोना आमी वॉलंटियर कितली सेवा दिल्या. देव आमकां धैर्य दिता, देव बळ दिता, देव बळ दिता. म्हज्या कुटुंबाच्यान थोड्यांनी सांगिल्लें आसा, फादर सत्राय करा. म्हज्या मोग्याक सांगलें सत्राय करा. सत्राय करता पूण सेवाय करता. म्हणजे सत्राय करीचे, आमचें कामय करीचंय, सेवा करचें रावून वचो. आमच्या शेवटांतय आमी मुखार वचोंक उत्त आसा. देवच आमचें बळ. लग्न संभ्रमाक वचोंक थोड्यांक तांच्या राटावळीवर जालें ना. पळया, उपरांत पळया तशें बऱ्यांक तशें खोट्यांक ते आपणें मेळ्ळें. आमी तांतले म्हण चिंतया. आमी बरे खोटे जावं कोणीय जावंक बरो, आमकां आपणें मेळ्ळा. थोडे आमी आत्तार ओट्टीगे आनंद जावन आसा जावंक बरो, ओट्टारे आसल्यार जालें. पूण शर्त आसा, पुर्तेपणी देवाचे जावन आमी उराजय. पुर्तेपणी देवाचे जावन आमी उराजय. आमकां सगळ्यांक क्रिस्ती आपण्या संगी सगळींच्या जेवणाक च्या लग्ना संभ्रमाक आपणें मेळ्ळा तें आमी वळखोया. वळखोया. लग्नाच्या मुस्तायगेर आसनाक आमी त्या सदांनीच लग्न मुस्तायगेर आसूंक प्रयत्न करया. देवच आमकां आदार, तोच आमचो भरवंसो. सर्गी देवाय घाल्लेले सगळे सुमी हरसितले म्हणून उगडापण करता पळयता. दोय घाल्ले म्हळ्यार कळ्ळें. शेगुना बरी जिणी जियेल्ले. देवूच आमकां आदार, तोच आमचो भरवंसो म्हणून जियेल्ले. सोडवण देवाचें देणें, तें कोणाचें हक्क न्हय. क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर आमकां सोडवण मेळटा म्हणलें निगांठ ना. जेजूक आनी ते सुवार्थे साक्ष दिल्यार सगळीं जेवणांत आमी वांटो घेवयेत. सगळींच्या घरा पयन करतना आमी मात तें मेळ्ळें नेसान पयस दवरया. हगे, मोसोर, राग, स्वार्थ, द्वेश हे लग्ना न्हय आसले नेसान ते आमी खावन उडया. आनी मोगाचे, निस्वार्थपणाचे, सेवेचे, नितीचे, भाव बांदोपणाचे नेसान न्हेसोन सगळीं जेवणांत आमी प्रवेश प्रयत्न करया. हे माग तुमकां आनी म्हाका सगळ्यांक फावो जावं. सोमीस आमचो आदार. आमचो भावार्थ आतां आमी विचारया. सतमंतान देवाक, सर्वपिता बापाक, सगळ्या प्रितीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र गर्भी संभवलो, आमकां प्रियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळांत कस सुचले, ताका उत्साह सोडलो, तो मेलो आनी कितें पेलो, तो मेल्ल्या मदीं देवलो, तिजे मेल्ल्या जिवान जालो, सगळ्या सोडलो, सर्व बापाच्या उज्या बसला, तेन्ना जिवान मेल्ल्या मनशी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांच्या मोक्षाने, कुडीचे जिवान पण सस्त्याचें जिवीत. आमीन. मोगाच्या भावा भयणीनो, सोमियान आज आमकां जेवणाक आपयलां आनी हें भाग फावो केलां. पूण सोबारांक साध्य जायना. तांची सगळी मागणी आमच्या लोकांची मागणी आनी गरजो, विशेश जावन कोवीड पिडेच्या वेळार सकयल लोकांचे गरजो आमी सोम्याक समर्पिया.
तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या भाग्यवंत बापांक सर गवळी बापांक मुनियाऱ्यांक तुझ्या मोगा सेवेच्या स्पिरितान भर. तांणी तुजे ते एकवटून आपणा तबेन आसच्या सर लोकांक तुजे ते हाडूंक गरजेची सकत लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या सर मुखेल्यांनी आपणाक मेळिल्ल्या जबाबदारेचो महत्व समजून लोकांची निस्वार्थीपणी सेवा करूंक तुजो आदार लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांची प्रायवंताची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमी जिवच्या परिसरांत बऱ्या वावरा मुखांत क्रिस्ताक प्रगट करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध रितीच्या नैसर्गिक अनावताक संपडोवंक आर्थीक रितीन कश्टांच्या सर लोकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. एकामेकांतय हुस्को दाखोवंक आमकां तुज्या काळजा सारकें कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आदार जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी तुका मान्यता तसले क्रिस्ती जिवीत सारूंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कसकी मागण्या मुडास काडया. मागया आमी सर्व कोवीड पिडेस्तां बसत संवसार भरसच्या पिडेस्तांक भलायकी मेळोवंक ह्या पिडे फावो वखद आनी वॅक्सिनेशन मेळोवंक मागया. तशेंच मागया आमी कॅन्सर आनी हेर खातीच्यो पिडा मोतीच्यो पिडा काळजाच्यो आनी किडनीच्यो आनी हेर थरावळ पिडेन लोक कश्ट जाता तांकां फावो तें वखद मेळोवन भलायकी लाभच्या खातीर मागया. कामां नासतना कश्टोवच्यांक काम वेता म्हूण भिरांती नासच्यांक इंटरव्यू दिल्या इंटरव्यू पास जावंक आनी तांकां कामाचे कॉल येवंक मागया आमी दिसपडतो ग्रास ह्या लोकांक मेळोवंक. भुरगो नासल्या कुटुंबां सदां खातीर मागया तांकां कामाची बदलती मेळोवंक तांकां बोड भलायकी मेळोवंक. मागीर आमी रयता बसत तांचे बेळें बऱ्या तरेन लुवंक फावता हवामान तांकां मेळोवंक. ते मागीर आमी ह्या दिसा मिसावांच्या आयतारा बरी तयाराय करूंक मिसावांक आमी जाय तितले सेवा आनी आदार आमी दिवंक बरें म्हण आमच्या लोकांक येवच्या खातीर मागया. मागीर आमच्या भारतांत आमी आयकला सदां न्हीत अत्याचार आनी कितें अनीत भोगची आमच्या गांवांत आमचो खरो स्वातंत्र्य आसून त्या स्वातंत्र्यान जियोंक आमकां सादी जावंक आमच्या राजकारण चलते समेस्तांक फावो ती जाणवाय थंय फावो कर आनी देव फावो कर मागता. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा आमची मागणी तुका आमी अर्पण दिता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानता आसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेका बेसवच्या दवाक सुरस्पो मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता हांव ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देश आमकां सर्गीचे आनंद पावय हे आमी मागता तुज्या पुरबाच्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ते सर्वेस्पराक ते उभारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगा ससनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मोडणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूड बगूंक आमी बरोशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या आजापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय. उंसर्गी तुका जय. उंसर्गी तुका जय. उंसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत, पथकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार तसो गट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक
आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा शेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय जिवांतपणाचो बरो सुद्दां मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामरी देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जेजून सांगलें तें जेवण म्हळ्यार सर्गीचें राज ही वय ते सर्गीचें राज आमचें तें ये जाय आनी आमकां बागीता म्हणजे बाग मेळा जाय ह्या खातीर आमी सदांच मागा जाय जेजू शिकयल्ले ते मागणें ताची आज्ञा पाळून आमी आतां सांगात म्हणून सांगया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सर वायटांतली विघ्नां ज्ञानवारांतली सर दुखांतली पिडेसिड्यांतली आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक तूं निवार दयाकन ह्या आमच्या जिवितान बोड भलायकी सोवस काय तूं आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्यान थंयतेल्यांक आमकां तुजे उदाका कुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकानांतली वाटाय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससनाक सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें दोन दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी कुशवर मन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवर्सां लयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सगळ्यां आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेणी संसाराची पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेणी संसाराची पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाची शेणी संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. पण आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सर्गी ताचे संगी एक दीस आमी हें जेवण जेवंक आसतलें पूण ह्या संवसारांत आसतना ह्या जेवणांत एक रूच दिवंक जेजून आमकां संस्कार घडला आनी आमकां आज हें भाग फावो मेळ्ळां ह्या जेवणाक आपयिल्लीं आमी सुभागी सम्यान तुवें म्हज्या उतरांच्या म्हाका फोवना पूण जोत्रानंच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त म्हाका सत्या जिविता सांबाळूंक
सोम्या तुझ्या येण्याक अत्रेगान हांव लालेव नसा अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुजो फांकय सर्गींच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बसय काळीज मोजें राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्याक अत्रेगान हांव लालेव नसा धन्या तुका सेवच्याक जिवीत दिवच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाभय संसाराच्या सडवंडारा सर्गाक म्हाका पावय काळीज मोजें राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्याक अत्रेगान हांव लालेव नसा धन्या तुका सेवच्याक तरण्या शिवाक पर्यंत उपाशी रावचें पडटा पूण सर्वेस्पराचेर पातये येतल्या कांयच उणें जावचें ना प्रार्थुया महिमेन देवा आमच्या बापा जेवच्या आमली कुडी रक्ता जेवणां तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताच्या देवसेमान आमकां वांटो दी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन मोगाच्यान येवसो आयतार मिसांवाचो आयतार मिसांवाक दान दिवंक उडास आसूं दी तशेंच आज हें मीस तुमकां दिवंक सेवा दिल्ल्या डिवायन वर्ड टीव्हीक आमी देव बरें करूं म्हणटा तांचो MD स्टीवन मेंडीस तशेंच जास्मिन हे सगळे कार्यक्रम संयोज करचो तशेंच आमकां आज रेकॉर्डिंग केल्ल्या विल्स स्टुडियो आनी सांगाता मॅकलेन आनी हांगासर सावंड फावो बरी आमकां मांडून दिवच्या अरुण सावंड्स प्रज्वलाक आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमी आज सांगाताक वाचपाचो कुमोक केल्या धर्म भयण ब्रदर लॉयड सिस्टर सिल्वीन ब्रदर लॉयड आनी हांगासर आमकां तुजो अध्यक्ष फिलीप आनी जंत कोयरागेर आनी कुमोक केल्या संजय आसा आनी एलन वाजंत्र वाजोवंक कुमोक करता आनी अशेंच शायनी हरयपटी कोयराक आमकां कांतार करून कुमोक करता आमचो मिरन्याम ह्या हांगासर हरिये मांडावळ करूंक मार्क विनेजियस कुमोक करता तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाच्या आशिर्वादां सगळ्यांचेर हांव मागतां सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो तुमचे सोवे आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून ह्या क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुझी गाता उपकारांक तुझ्या अर्गां दिता तुझे सोलोंक मोगान तुझ्या रावोंक संदेश तुजो गाजोवंक आदार मागता वाटेन तुझे सोलोंक मोगान तुझ्या रावोंक संदेश तुजो गाजोवंक आदार मागता
घटाय जोडून सर्गी काणन वेतांव सुम्या कुरपेन कष्टा दुखान तुझे पातयेन मोका सरता उरबेन सुम्या मी वेतांव की तुझी गातांव उपकारांक स तुझ्या अर्घां दितां वाटेन तुझे चलोंक मोगान तुझ्या रावोंक संदेश तुजो गाजोंक आदार मागता मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिवो आमकां जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे मरीच्या बोदलोपी काळजा तू आमची बचावी जेजू पवित्र काळजा तमशी कर भगवान कुर्साचे करुवेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे